आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयज आमी सगळ्या संतां भक्तांची परब समरमतांव आनी आयच्या दिसाची वाचपां पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें, दुसरें वाचप जोगांचे पयले चिटी वेलें आनी मातयेवाचें शुभ वर्तमान. तुमी म्हजीं भुरगीं आनी खरेंच आमी ताची भुरगीं. सगळ्यांक आमकां देवान आपल्या सारक्याची रोसल्यांत म्हूण दुसरें वाचप आमकां उगडास करता, कित्याक आमी ताची अपुरबायेचीं भुरगीं. पूण आमचो देव बाप पवित्र जाल्यार आमकांय पवित्र जावंक हें आव्हान आमच्या मुखार दवरलां. आनी तें कोणाक फावो जातलें? जो कोण मेंढऱ्याच्या रोगतान आपली आंगवस्त्रां धोबी करता ताकाच हें बाग फावो जातलें म्हूण पयलें प्रकाशनेचे पुस्तकांतलें वाचप आमकां खात्री दिता. हो मेंढरो जावन आसा जेजू, देवाचो एकलो पूत. तो ह्या संवसारांत मनशाच्या रुपान देवून ताणें आमकां बापाची वळख दिल्या आनी ह्या बापाच्या भुरग्यांनी कशीं जिवचें तें आपल्या जिवितांत दाखयलां. पयलें आमकां जेजूचेर भावार्थ दवरूंक आनी ताचे शिकवणे परमेणें जिवंक आपयल्यांत. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां भाग्याचें जिवीत आमच्या मुखार दवरता. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची जबाबदारी सांबाळूंक आमी कोश्टांक, त्रासांक, संवसाराच्या बुलवण्यांक फुडो करूंक जेजू आमकां नमुना जाता. बापाची खुशी करूंक सगळेंच आपलें जिवीत ताणें समर्पिल्लें. तशेंच आमच्या जिविताची दर एक घडी बापाची खुशी करूंक आमी वावरूया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करो आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.